प्रेक्षका कडच्यान मेळिल्ली सगळ्यांत बरी दाद आनी वायट दाद? वायट दाद खूब मेळ्ळ्या. खूब मेळ्ळ्या आकांत. कित्याक आमी जेन्ना प्रायोगीक रंगभूमी सुरवात केली तेन्ना तो प्रकार हांगा नवो आशिल्लो. त्या वेळार तुका वामन राधाकृष्ण, दिलीप देशपांडे नवप्रभान बरयतालो, वामन बाब गोमंतकान बरयतालो, परीक्षणां ह्यांनी पळय परीक्षणां बरोवन आमचो जोड काडल्या. पूण आमी तातूंतल्यान नर्वस जालना किंवा ही परीक्षकांची जालें. हय, तांचो धर्मूच न्ही तो. हय ना, तशी प्रेक्षका कडच्यान मेळ्ळा. प्रेक्षकां कडल्यान म्हाका बेस्ट दाद मेळ्ळ्या ती म्हज्या बायलेची प्रेक्षक म्हणून. ती घाशीराम कोतवाला खातीर मेळ्ळ्या म्हाका. घाशीराम कोतवालांत एक सीन आसा की ज्या जाग्यार देवळांत सगळीं बायलां बसल्या आनी नाना फडणवीसाची पयली एंट्री ती. तो एंट्री घेवन येता आनी त्या बायलां कडेन पळयत रावता. आनीक मागीर तो त्या घाशीराम कोतवालाच्या चलयेक स्पॉट करता. तो नाना फडणवीस आयलो आनी हांव त्या बायलां कडेन पळयतालो. जालें, नाटक सगळें बरें जालें. सो इट वॉज ए सायलंट शॉट म्हणटात तसो. कांयच हांव उलयनाशिल्लो, फक्त हांव नजरेन तांचे कडेन पळयतालो. सो म्हजे दोळे कॅरीड दॅट मिनींग अप टू द लास्ट सीट. आनी म्हजी तेन्ना एक मुलाखत घेतिल्ली पेपरान. तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हांव जेन्ना घरा गेलो तेन्ना म्हज्या बायलेन दिल्ली दाद ही प्रेक्षकाची म्हणून अतिशय उत्कृश्ट एका एक्टरा खातीर दाद. म्हज्या बायलेन म्हाका सांगलें, तूं त्या बायलां कडेन ज्या नजरेन पळयतालो तशें तुवें म्हजे कडेन आज पर्यंत कित्याक पळयलें ना. म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन कितें की म्हजी नजर ते लस्ट पळय आशिल्ली, दॅट लस्ट वॉज कॅरीड, वॉज माय सक्सेस, ग्रेटेस्ट सक्सेस. बरोबर. आनी एक म्हजो क्लोज फ्रेंड तो धांवत आयलो नाटक सोंपतकीच. खंय पळयतालो, कितें सोदतालो काय बरोबर. इम्पॅक्ट तितलो गेलो. आनी तो सायलंट इम्पॅक्ट कांयच करिनासतना. एक असो विनोदी किस्सो जो स्टेजीर जालो जो जावपाक जायनाशिल्लो पण आज फाटल्यान पळयतना बरें एन्जॉय जाल्ल्या भशेन दिसता. तशें म्हाका सट्ट करून याद जावचो ना, पूण तरुण तुर्क म्हातारे अर्क नाटक आमी करताले. डॉक्टर विजय थळी बारटक्के करतालो, हांव थत्ते काका करतालो. आनीक तातूंत भितर एक सीन असो आसा की तो शिडी लायता आनी लेडीज हॉस्टेलाच्या रुमान त्या हातूंतलो मनीस वता आनी हो थत्ते काका प्रोटेक्ट करता. आनी तितल्यान बारटक्के येता आनी तो सदांच हच्या बारा कडेन उलयता न्ही, तातूंतल्यान तो ह्युमर केल्लो तोरडमलान. म्हणटकीच गांवांत खंय तरी नाटक आशिल्लें आनी आमी ती शिडी अशी भायर घालताले आनी तेवटेन एकटो ती शिडी खांदार धरून उबो रावतालो आनी हो त्या शिडी वयल्यान चडटालो आनी ओ तुमी इकडे या, परत या, इकडे या, परत या अशें म्हणटकीर तो रिव्हर्सान परत येतालो. आनी तो बारटक्के काय बरो तुका धरलो आपणें, तूं चलयांच्या हॉस्टेलान वतालो अशें करून ते फुडले डायलॉग आसा. एका प्रयोगाक ती शिडी अशी आमी लायली आनी तो समोर पळय आशिल्लो त्या मनशान ती खांदार धरली. आतां हाजी तो बारटक्केची एंट्री हो थंय वतना तितल्यान ताका कोणे तरी आपयलो आनी ताणें ती निसण सोडली आनी हो निसणीर चडूंक गेल्यार निसण ना. त्यामुळे हाका भायर वचूंक मेळना, पॅरलल अशी लावपाक मेळना, निसण थंय अशी जाल्या. म्हणटकीर हो रावला थंय आनी थांबला. विजयान एंट्री घेतल्या हो भायरूच वचना, ताका फुडलो डायलॉग म्हणूंक येना. फुडलो डायलॉग म्हणूंक येना त्या बरोबर भाशण फुडें कितें तें सुचना. थंय कांय घडना, आमी कांय घडना. आमकांच इतलें हांसपाक येवपाक लागलें की शेवटी तो थंय आशिल्लो पळय ताणें चक्क भायर उडी मारली, ढो करून उडी मारली. भाशण घेतलें की मी शिडीवरून बी जातो अशें म्हणून आनी तें ढो करून उडी मारली आनी मागीर आमी हांसत उरले. दोतोर हो जालो नाटकाचो भाग. नाटका कडच्यान थंय ते सूत्रसंचालना कडेन येतना आज सूत्रसंचालन म्हळें की सगळे जाण गोंयाक तुमचे कडेन पळयतात. कशें घडलें सगळें सूत्रसंचालन जे वैदिक करतलो हे सुरवातीक कशें घडलें आज नॅचरल दिसता. एका श्रीधर फडकेच्या एका कार्यक्रमाक बऱ्या वर्सां पयलीं हांव गेल्लो. सूत्रसंचालन हो प्रयोग विनायक खेडेकरान केसरबाई केरकर महोत्सवाक बरो पयलीं सुरवात केल्लो. केसरबाई केरकर महोत्सव पयलीं जेन्ना हांगा जातालो तेन्ना पयलीं 2-3 वर्सां
त्या कलाकारांची वळख पड्ड्याच्या भितरल्यान करून हांव दितालो आनी तेन्ना रविशंकरा पासून सगळे येताले आनी आतां EDC आसा थंय पोन्ने थिएटर आशिल्लें कला अकादमीचें थंय हे सगळे कार्यक्रम जाताले तर ती तांची वळख करून दिवप आनी तांकां कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं पुष्पगुच्छ दिवप ही पद्दत खेडेकारान मेंबर सेक्रेटरी म्हणून इतल्या वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली लोक हांसताले हे कितें बडबडटा भितरल्यान पूण हांव फक्त तांची बरयल्ली वळख भितरल्यान स्वच्छ शब्दान वाचतालो मागीर तें काम रमेश बर्वे करपाक लागलो कांय वर्सां आनी रमेश बर्वे पड्ड्याच्या भायर येवन करतालो पूण तो पर्यंत तें फक्त वळख करून दिवप इतलेंच मर्यादीत आशिल्लें श्रीधर फडकेच्या एका कार्यक्रमाक भाऊ मराठे म्हणून निवेदक जो आज महाराष्ट्रांतलो बऱ्यापैकी निवेदक आनी बरो आवाज ताचो तो आयलो आनी ताणें प्रत्येक गाणें सांगतना ताच्या फाटीं फुडें कोणाची कवितेचे 4 वळी म्हण आनी कितें खंयची एक गजाल सांग एक किस्सो सांग थोडे हांसय थोडी माहिती सांग तें पळयतकीच अरे हांवें हें कितें तरी वेगळें फ्लेवर हय न्ही टोटली डिफरंट कन्सेप्ट आमी म्हळ्यार फक्त वळख करून दितात हें अशें केल्यार कितें जातलें काय अशें म्हणून तें म्हज्या तकलेन सुरू जालें मागीर मंगला खाडेलकराक पळयलें मागीर सुधीर गाडगिळाचे मंतरलेल्या चैत्रवनात कार्यक्रम सुरवात जाल्लो तेन्ना सुधीर गाडगीळ तें करपाक लागलो म्हणटकीच हांवें म्हळें हो कितें तरी वेगळो प्रकार आसा वो हांगा आमी कित्याक सुरू करने म्हणजे अशी गरज कित्याक दिसची आमकां की कोणें तरी हांगा येवचें आनी तें करचें म्हणून हांगाय खूब कार्यक्रम जातात सो त्या कार्यक्रमाक हें कित्याक जावचें न्ही सो तातूंतल्यान हांवें थंय गेलो त्या सूत्रसंचालना कडेन गेलो आनीक पयलीं मागीर हांव खंयचेंय फंक्शन आसूं हांव त्या फंक्शनाक वतालो आनी तें सगळें फंक्शन चॉकआउट करप तें पयलीं पासून शेवट पर्यंत कितें तें ठरोवप तें सगळें करप 1978 हांव लायन्स क्लबाक जॉयन जालो डॉक्टर राजाध्यक्षान म्हाका सांगलें की तूं जॉयन जा म्हणून आनी लायन्स क्लबाची ती मिटिंगो पळय चलतात फॉर्मल ताका एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज म्हणून कुशीन बशिल्लो आसता बरोबर तर तो मास्टर ऑफ सेरेमनीज हांव जावपाक लागलो आनी हांगा मोहनलाल भरणे म्हणून एक इंजिनियर आसा तो पयलीं करतालो म्हणटा ताणें रोखडोच तें म्हाका शिफ्ट केलें पूण ताणें म्हाका जशें हाताक धरून शिकयतात आ ई तशें मास्टर ऑफ सेरेमनीज ताणें एक्चुअली म्हाका हाताक धरून म्हणटा तशें शिकयलां म्हणजे वाक्य कशें फ्रेम करचें कितलो वेळ तुवें उलोवचें तें खंय पर्यंत तें लग्झुरियस वाक्य करचें शब्द भांडार कितलें आसचें कितलें नासचें आनी ताज्यो तालमी घेतालो तो हें फाल्यां बरोवन दितालो आनी हें फाल्यां वाचून सूत्रसंचालनाची तालमी घेतालो सामक्यो सो 2 वर्सां 3 वर्सां जवळ जवळ हांव लायन्स क्लबाच्यो मिटिंग्साचे हांव मास्टर ऑफ सेरेमनीज करतालो आनी तातूंतल्यान म्हाका तातूंतले जे बारकावे आसा मिटींग कंडक्ट करपाचे बारकावे ते म्हाका कळ्ळे मागीर म्हजें पयलें व्हडलें पब्लीक फंक्शन जालें ह्या सूत्रसंचालनान तें म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची पणजी ब्रांच ओपन जाली तेन्ना रमाकांत खलपान म्हाका सांगलें तो लायन्स क्लबान येतालो आयकतालो म्हणटा तेन्ना हें सगळें तूं कर म्हणून सो तें म्हजें व्हडलें पब्लीक फंक्शन ज्या जाग्यार तें जालें आनी तेन्ना दुसरो कोण करनाशिल्लो पूण लोकांक एक कळ्ळें की फंक्शन कार्यक्रम बरो जाल्यार ऑर्गनायज करत जाल्यार तो बरो जाता ताका लागून कार्यक्रम खंय असो व्हडलो ठरलो की मागीर कोण ऑर्गनायज करता ताका हाड दोतोराक हाड अशें म्हणून तें मागीर हांव मिटिंग्साचें खंय तें करपाक लागलो संगीत संमेलनाक म्हाका पयलो चान्स मेळ्ळो किंवा पयलो चान्स दिलो तो म्हजो मित्र महेश रेगे ताणें म्हाका सम्राट संगीत संमेलन पळय जाता थंय म्हाका सुरवातीच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचें सूत्रसंचालन करपाक लायलें संगीत सभेचें करूंक लायलें ना 2 दिसांच्या आनी 4थ्या वर्सा मागीर हांव फूल केलें म्हणजे 3 दीस केलें सगळे कार्यक्रमाचे आमी सगळे प्रत्येक प्रोग्रामाची स्वताची एक वेगळी जातकुळी आसता एक स्वताचो एक वेगळो कॉन्सेप्ट आसता कॅटेगरी आसता हाजी खातीर कशें ठरयलें की हांगा अशें आवाज धरून सिरियसनेस धरून सगळी गजाली आनी अभ्यास करचो पडटा ताका म्हाका अशें दिसता की सूत्रसंचालन म्हणजे कितें तरी बरोवप आनी तें थंय येवन वाचप हें न्ही मुळांत म्हणजे ऑर्गनायझर कोण तांच्या तकलेन कितें आसा हें पयलीं जाणा जावन घेवचें पडटा की तांच्या तकलेन कांय वेळा भन्नाट विचार आसतात जे प्रॅक्टिकल नासतात ते तांकां सांगचें पडटा की हें अशें जायना अशें शक्य जायना तें वायट जाता म्हणून तें
कांय वेळा मागीर ते ना म्हणटात पूण ना आमकां अशें तें करूं जाय अशें म्हणून आनी मागीर त्या वेळार आमी करतातूय बी करचें पडटा तें पूण तें जाता तितलें बरें करता बरोबर हय पयलीं ऑर्गनायझरांक कॉन्फिडन्सान घेवचो पडटा आनी मागीर टार्गेट ऑडियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टार्गेट ऑडियन्स कसो आसतलो कितलो आसतलो कोण आसतलो बाकीच्या कार्यक्रमांतले वक्ते आसतले ते कोण आसतले हें सगळें ठरयतकीच ताजो एक फ्रेमवर्क जाता तयार पूण मुख्य सूत्रसंचालकाची जबाबदारी ही तो कार्यक्रम आपलो अशें समजून तो चडांत चड बरो कसो जातलो हें पळोवपाची फक्त थंय वचून हाजे फुडें हें जातलें हाजे फुडें हें जातलें हाजे फुडें हें जातलें अशें समजप आनी वचप ही आसा अशें म्हाका दिसना हांवें तशें केन्नाच केलें ना सगळ्यात चड अभ्यास आज पर्यंत खंयच्या प्रोग्रामा खातीर केला मग खूब अभ्यास करचो पडलो भरपूर टेन्शन आशिल्लें आनीक मागीर स्टेजीर वचून तो प्रेझेंट करचो पडलो प्रत्येक कार्यक्रमाक करता म्हाका प्रत्येक कार्यक्रमाचे तो कार्यक्रम ल्हान काय व्हड हाचे परस म्हाका प्रत्येक कार्यक्रमाचें टेन्शन येता अजुनूय टेन्शन येता अजुनूय येता पूण खूब म्हणजे तातूंतल्या तातूंत चड टेन्शन म्हाका येयल्लें हांवें डॉक्टर अनिल काकोडकराचे गोमंतक विभुशणाचो केलो तेन्ना पूण एक मोठो कार्यक्रम म्हाका मडगांवां करपाचें म्हजें भाग्य की 3 गोवन ग्रेट्स एका वेळा आशिल्ले मराठी विज्ञान परिशदेचो कार्यक्रम जाल्लो बऱ्याच वर्सां पयलीं डॉक्टर अनिल काकोडकर आशिल्लो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आशिल्लो आनीक डॉक्टर हो आशिल्लो कुडचडकार IIT चीफ हे तिगूय आशिल्ले डॉक्टर गोवारीकर वेलकम करपाक आशिल्लो हे सगळे सायंटिस्ट आशिल्ले आनी तातूंत म्हाका म्हजें सूत्रसंचालन करपाची संदी मेळ्ळी मडगांवां आनी म्हाका खूब टेन्शन आयिल्लें की येद्या व्हडल्या मनशां समोर हांव कितें करतलो आनी 40-45 वर्सांचो आसतलो 15 वर्सां पयलींची गजाल ती वाचनूय इतलें नाशिल्लें पूण जें आशिल्लें तें हेवटेनचें करून तें केलें हांवें पूण टेन्शन आयिल्लो प्रोग्राम तो कितें आसा जाणा समोर पळय कोण आसा न्ही खूब प्रकारची म्हणजे मुलाखत सूत्रसंचालन म्हण तूं मुलाखत खूब प्रकारची आसता एक म्हणजे समोर बसता ताका त्रासान उडोवप आनी ताका त्रासान उडोवन ताज्या घुस्तार म्हणटा तशी बाकीच्यांनी हांसप हो एक भाग तुमी केन्ना केन्ना करतात हांव दर आठवड्याक करता कळ्ळें न्ही हो एक भाग दुसरें ताका सगळ्यांत रिलॅक्स करप आनी ताजे कडल्यान चडांत चड उपयुक्त आनी उपयोगी माहिती काडून घेवप जाचो फायदो आपल्याकूय जाता आनी ऑडियन्साकूय जाता हांव दुसऱ्या कॅटेगरींतलो बरोबर दुसऱ्या पूण ताका लागून ताका म्हणजे लूज करपाक पळयचें आसता न्ही तें करपाकूच खूब वेळ वता ताज्या बद्दलची खूब माहिती एकठांय करची पडटा ताका जाल्यार एकदां कळत की हो आपल्याक त्रासान घालपाचे प्रश्न विचारतलो म्हणून तो पयलींच डिफेन्स शेलावता जाता सामको आनी मागीर कसोच भायर सरना कितलेंय करून भायर सरना तो बरोबर त्यामुळे हांवें तो नाद सोडलो आनीक ताज्या म्हऱ्यान आमकांच परवडपाचो तुमकां परवडपाचो तुमी शेलांतल्यान ओडून काडून जाणा कसो तो सो अशें तें करता पूण सूत्रसंचालन म्हण निवेदन म्हण मुलाखत म्हण म्हाका दिसता वाचन खूब करचें पडटा आनी करूं जाय म्हणजे तो एक फॉल्स इम्प्रेशन की टेम्पररी कितें तरी 4 वळी बरोवपाच्यो आनी त्यो वाचपाच्यो अशें तें वयल्या वयर जाता लोकांक त्या वेळार बरें दिसता तें ताजो इम्पॅक्ट उरना आनी एक गजाल आसा जी सदांच म्हणटा की तुमी उलयतना खूब बरें दिसता तुमी उलयतना आयकुचेशें दिसता पण तुमकां खंय थांबप तें खबर आसा आनी दुसऱ्याक खंय उलोवपाक लावप तें खबर आसा हें कशें जज करतात कारण आमची खूब जाणांची तक्रारी आसतात खूब फावटी की तुगे प्रश्न इतलो लांब आसता की उत्तर ताज्या की ल्हान आसता हांव म्हज्या कितें आसा की म्हजो इतलो थोडो अनुभव आसा पूण कितेंय दुसऱ्याक सांगप इतलो म्हाका अधिकार आसा अशें म्हाका दिसना पूण शिबिरांत जें हांव सांगता तें सांगता हांव शिबिरांत अशेंच सांगता की निवेदन जावं मुलाखत जावं सूत्रसंचालक जावं स्वताचें ज्ञान दाखोवपाक केन्नाच वचनाका बरोबर दुसऱ्याचें आयकपाक पयलीं आयला सूत्रसंचालकान सुद्दां त्या संबंधांत तुका कितें माहिती दिवंक जाय जाल्यार ती थोडक्यान दिवची आनी हांवें म्हाका एक शिस्त घालून घेतल्या की टोटल प्रोग्रामाच्या 10% वेळ हो म्हजो म्हणजे 2 वरां कार्यक्रम चलत जाल्यार म्हजी 12 मिनटां ती 12 मिनटां खंय कशी वांटून घालप हें म्हजें कौशल्य बरोबर म्हणजे हांव केन्नाय सांगता कार्यक्रमाची सुरवात स्वागत गितांनी होत आहे हांव एकूच वाक्य उलयतां कित्याक म्हाका फुडें 3 वाक्यां जाय आसता बरोबर अमको कोणी आसत जाल्यार म्हाका फुडें 3 वाक्यां जाय आसता ताजे फुडें म्हाका 5 वाक्यां जाय आसता सो
ते 10% वेळ हो हांव म्हजो म्हणून ठरयता. आणि त्या प्रमाणे तुम्ही ते फुल वर्कआउट हय करता. त्या प्रमाणे हांव वर्कआउट करता. म्हणजे जवळ 3 कॉपीज तयार जातात. म्हणजे म्हाका पयलीं नोटिंग्स जातात आनी म्हजे कडेन आतां आनी म्हाका एक सूत्रसंचालनान वतकीच म्हाका एक पिशें लागलें.